नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यांच्या मुख्य सचिवांची 3 दिसांची राष्ट्रीय परिशद कालच्यान सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या परिशदेचे अध्यक्षता करतात. ही परिशद 3रे फावट जाता. पयले फावट ही परिशद जून 2022 धर्मशाळा हांगा जाल्यार दुसरी परिशद ह्या वर्सा जानेवारीत दिल्लीत जाल्ली. सरकारी येवजण्यांची यंत्रणा बळकट करून ग्रामीण आनी शारी लोकांचे जीवनमान सुदारपा खातीर कृती करप ह्या परिशदेचो उद्देश आसा. ईज ऑफ लिव्हिंग हो ह्या परिशदेचो मुखेल हेत आसा. जमीन आनी मालमत्ता, वीज, उदका पुरवण, भलायकी आनी शालेय शिक्षण ह्या संकल्पना सयत कल्याणकारी येवजण्यांची उपलब्धता ह्या विशयाचेर ह्या परिशदेन भर दितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगणा भेटेर आसतले. आज हैदराबादात दनपरा पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां वांगडा तांची कोर ग्रुप बसका जावपाची आसा. तशेंच उपरांत ते मंडळ अध्यक्षां सयत भासाभास करतले. हे आदी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सयत तांणी अस्तंत बंगालाक भेट दिल्ली. 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हण तशेंच वेंचणुकेचे प्रचाराची रणनीती थारावपाक गृहमंत्री अमित शाह वेगवेगळ्या राज्यांक सध्या भेट दितात. केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्री S. जयशंकर सध्या रशिया भोंवडेर आसात. काल तांणी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वांगडा खासा बसका केली. हे बसकेंत रशियेचे विदेश मंत्री सर्जी लव्हरोव हांचे सयत हेर महत्वाचे फुडारी वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वतीन पुतीन हांकां परबी भेटयतना प्रधानमंत्र्यांनी दिल्लो एक खासगी संदेश S. जयशंकर हांणी पुतीन हांच्या सुवादीन केलो. तशेंच ह्या वेळार उलयतना भारत आनी रशिया मजगती द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा खातीर पुतीन हांणी केल्ल्या प्रयत्नांची S. जयशंकर हांणी तुस्त केली. The state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. And certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. मध्य प्रदेशातल्या गुन्या जिल्ह्यात जाल्ल्या एका भरांकूळ अपघातांत 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 16 प्रवाशी जखमी जाले. बुधवारा राती बस डंपर ट्रकाक आपटिल्ल्यान बशीक भिरांकूळ उजो लागलो आनी ह्या उज्यांत 13 जाणांक मरण आयले. जखमी जाल्ल्यांक जिल्लो रुग्णालयांत दाखल केल्यात. तांची भलायकी हुस्को करपा सारकी ना. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गुन्याच्यान आरोनच्या दिकेन वचपी बशीक फुडल्याच्यान येवपी डंपर ट्रकान धडक दिली आनी ह्या बशीन पेट घेतलो. ह्या दुर्घटनेचे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या नातलगांक दरेकी 4 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत जाहीर केल्या. ह्या घडणुकेची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी दूख उक्तायला. डॉ. मोहन यादव हांणी ह्या घडणुकेची चौकशी करपाचो आदेश दिला. बहुत हृदय विदारक है कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए. और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो इसके संबंध में क्या कर सकते हैं, और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे. मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ. घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी. सही. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल राज्य सांस्कृतिक आनी युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. काल कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. नामनेची अभिनेत्री आनी कलाकार मधुरा वेलणकर साटम, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप आनी उपसंचालक अशोक परब, कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव श्वेतिका सचन ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या कार्यावळीत विविध कला क्षेत्रांतल्या 12 कलाकारांक राज्य सांस्कृतिक तशेंच 6 युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की पाश्चात्य संस्कृतीपासून आपली संस्कृती जतन करपाचें कार्य थळाव्या कलाकारांनी केलां. गोंयांत आनी आतां आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक पर्यटन विकसीत जाता. देशाची सांस्कृतिक राजधानी जावपाची क्षमता गोंयाकडेन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयची संस्कृती हिचें जतन करपाचें काम सातत्यात ह्या सांस्कृतिक संस्थांनी स्वताची पदरमोड करून केल्लें आसा. मागीर ते नाटक करपा खातीर आसूनी, एकांकिका आसूनी किंवा ते तियात्र आसूनी. म्हाका खबर आसा एखादें नाटक आनी तियात्र जर बसोवपाचें जालें जाल्यार ताका कितलेशाच हजारांनी पैसे लागता
आणि त्यातल्यान ते रिफंड मेळटले अशेंय ना. खंय तरी मराठी अ गट म्हणजे स्पर्धेक आसत, कोंकणी स्पर्धेक आसत, हे नाटक करपाच्या स्पर्धेच्या निमित्तान ते नाटक बसोवप आणि त्याच्याय खातीर स्वताची पदरमोड करप, ज्या निमित्तान गांवांतले आनी परिसरांतले एक नवीन कलाकार तयार करपाचें काम हे सातत्यान संस्थेनी केलां. ताका वाव दिवपा खातीर आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हे सांस्कृतिक पुरस्कार दिता. सांस्कृतिक पुरस्कार मेळ्ळा त्या संस्थेचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत कला संबंधी वेगवेगळे उपक्रम सातत्यान राबयतात. प्रत्येक कलेक आश्रय दिवपी गोंय राज्य आसा अशी राज्यां खूब दुर्मीळ आसात. हांगचो रसीक प्रेक्षकूय कलेचो आदर आनी कलेचेर प्रेम करपी आसा अशें अभिनेत्री मधुरा वेलणकर साटम हांणी सांगलें. म्हणजे महाराष्ट्रात आम्ही जरी असलो तरी गोव्याला येण्याची आम्ही वाटच पाहत असतो आणि गोवा आवडण्याची अनेक कारणं आहेत. पण एक कलाकार म्हणून मला असं वाटतं की गोव्यामध्ये कुठलीही कला सादर करताना एक आंतरिक आनंद असतो आणि तो अशासाठी असतो की मुळात गोवा राज्य हे खूप वेगवेगळे उपक्रम सातत्याने अगदी मनापासून आणि नेमाने राबवत असतात. तिळारी धरणाचे दुरुस्तीचे काम पुराय जाले उपरांत आता धरणाचे दार उक्ते केल्ल्यान तिळारीचे उदक गोंयांत पावले. तिळारीच्या धरणाचे दुरुस्तीचे काम 22 डिसेंबराक पुराय जाल्ले, पूण धरणाचे दार उक्ते जावपाक अडचण आयिल्ल्यान धरणांतल्यान गोंयांत उदकाची पुरवण करप कठीण जाल्लें. हाचो फटको उत्तर गोंयचे बार्देश, पेडणे सयत हेर म्हालांतल्या लोकांकूच बशिल्लो. तिळारीचे उदक येवंक नाशिल्ल्यान पर्वरीचो उदका शुद्धीकरण प्रकल्प बंद करचो पडिल्लो. हाका लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. आमी आमच्या बाजून आमचे जे कॅनल वीक आशिल्ले ताची आमी सगळी तयारी करून दवरली आशिल्ली की आमी जवळ जवळ 5-9 किलोमिटर आमच्या वटच्यान आमी दुरुस्त केलें. लायनींग जे करपाक जाय ते करून घेतलें. आमचे अजून थोडे उरलां पूण ते आतांच गरजेन करपाक जाय आशिल्लें. दुसरी बाजू अशी जाली की तांणी कॅनलाचें काम सादारणशे 4 किलोमिटर केलें दुरुस्ती आनी जेन्ना गेट ओपन करपाक जालें तेन्ना म्हयनेभर गेट बंद नाशिल्ली. ते गेटीक मात सुद्दां वयर सकयल करूं नाशिल्लें आनी त्यामुळे ती गेट जाम जाली. आतां जाम जाल्ली गेटी कडेन एकदम जबरदस्तीन काम करूं मेळना, कारण कित्याक एखादी हिंजस बी आसा ते तुटले जर जाय किंवा मदलो जो स्क्रू वालू जो आसा पळय तो एखादी जर जाय जाल्यार परत संकट मोठें जावंक शकता. आनी त्यामुळे तांकां नंतर पुण्यांतल्यान टॅक्निशियन लोक हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोक जे आशिल्ले पळय न्ही तांणी येवन मागीर सादारणशे 20 लोक काम करताले. एक दिसभर तांणी 24 वरां म्हणटा 24 वरां काम केलें आसा. आनी काल न्ही पयलीं सकाळीं 5:40 उदक सोडलां पयलीं. आज ब्रेस्तार आसा, पयर सकाळीं तांणी उदक सोडलां ते आज पर्वरी पाविल्ले आसा. आज दनपार पर्यंत पर्वरीचें उदक ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान पंपींग जातलें. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं बायलांच्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत सुरवात जाली. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी स्विकारली. निमणी बातमी हातान आयिल्ली तेन्ना 30 षटकांनी 5 गडे वगडावन 151 धांवड्यो काडिल्ल्यो. यस्तिका भाटिया हिणे 49 धांवड्यो काडिल्ल्यो जाल्यार रिचा घोष हिणे 21 धांवड्यो काडल्यो. दक्षिण आफ्रिकेन सुपर स्पोर्ट्स पार्क मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या पयल्या टेस्टीच्या दुसऱ्या दिसा भारताच्या पंगडान काडिल्ल्या 245 धांवड्यांचो पाठलाग करतना दक्षिण आफ्रिकेन डीन एल्गाराच्या शेकड्याच्या नेटार 11 धांवड्यांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन 5 गडी वगडावन 256 धांवड्यो काडिल्ल्यो. एल्गर 140 धांवड्यांचेर नाबाद आशिल्लो. भारताच्या वतीन जसप्रीत बुमराह आनी मोहम्मद सिराज हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 9995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.